श्रीपाद भाऊ कितेंय जालें जर जाय जाल्यार खंय तरी लोकां खातीर अवेलेबल आसा, केन्नाय गेले जर जाय घरा कडेन अवेलेबल आसा, तो हातून सत्तेन ना, खूब तेंप जालो. थोड्या पिरियडा भितर ताणें खंयची एक मिनिस्ट्री घेतिल्ली आसतली, पूण त्या मिनिस्ट्रीक ताणें योग्य न्याय दिल्लो आसा. एज कम्पेर्ड टू तुमचे जर प्रोजेक्ट केले जर जाय, ते बुकलेट पयले जर जाय श्रीपाद भाऊचे, ताणें उदरगतीची कामां कितली केल्यात आनी ताचे परफॉर्मन्स हातूंत भितर कितल्या लोकसभे भितर आसा हें आमी जज करतात. सेकंडली आमी दत्ताराम देसाय आनीक रवी नायकाक तुमी म्हणटा की परफॉर्मिंग. रवी नायक स्वताक त्या धडेर रावला आनी त्या स्विमींग पुलान उडी मारता फाटी सरत आसा, हांव वचना आनी ताका तुमी दुखयता थंय, अरे तो बुडटलो थंय. तो स्वताक उडी मारपाक पळयना, तो सगळे पेपरांचेर दिसता आय एम नॉट इंटरेस्टेड, आय एम बीन पुश टू दॅट. आनी आयज ताका ह्या परिस्थितीन भितर ताका पोवपाक कळनासतना तुमी रवी नायक इज नॉट अ फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन. वी हॅव आमचे जे कॅम्पेन जाल्ले आसा न्ही, आमी सगळे म्हणटात की मोदीचो फॅक्टर गोंया भितर अफेक्ट जातलो जर जायत जाल्यार मोदी म्हणल्यार कित्याक म्हणून गेले इतले लोक. आमी प्रोजेक्ट करताले 1 लाख लोक, 1.5 लाखाच्या वयर जे संख्या जाता, जेन्ना म्हणजे एक फॅमिलींतलो वता तेन्ना आनीक 3-4 वोट्स त्या घरा भितर आसा. अशा परिस्थितीन भितर एक बडी सक्सेसफूल कोणाक इमॅजिन म्हणजे कल्पना दत्ताराम देसायचे कितें? दत्ताराम देसाय इज नॉट एट ऑल. वी सी तुम्ही कोताकच धरना? हांव कोताकच धरिना, कारण आम आदमी जर दत्ताराम देसाय जर कितें काडले जर जाय जाल्यार ती काँग्रेसीची काडटलो. ऑल्दो इट इज ट्रिटेड एज अ टीम बी ऑफ व्हॉट आय एम सेइंग. आय विल जस्ट एक्सप्लेन यू वाय. दत्ताराम देसाय आयज तो केजरीवालाचो जरी सोयरून म्हणलें की दत्तारामांचो खूब म्हणजे केजरीवालाचो इम्पॅक्ट आसा, आयज ते म्हणजे भुरग्यांचो खेळ जाल्लो आसा. दत्ताराम देसायान मत काडल्यार ती काँग्रेसीची, कारण आमच्या हातूंत भितर मतां फुटपा सारकी अशी धडेर बशिल्ली मतां नासतात बीजेपी कडेन. ते केन्नाय कोणाकय खंयच्याय इश्यूचेर सारकी. रवी नायकाक तुम्ही धुकळून पळोवपाक घालता, तो म्हणटा नाका आपल्या पळोवपाक तुम्ही धुकलता ताका. आनी दुसरी गजाल, दत्ताराम देसाय वील डॅमेज काँग्रेस आनी वील नॉट बी डॅमेज बीजेपी. रवी नायक म्हणटा तो बीजेपींतल्यान वचून भायर येवन तांकां तेन्ना शॉक दिवन निवडून आयिल्लो मनीस. तेन्ना ताणें श्रीपाद नायकाक ताणें इम्पोर्ट करून हाडलो, ताकाय उडयलो ताणें. सो तो आपलें गणीत कितें तें जाणा. तो नाका म्हणटा तातूंतय राजकारण आसता. तशें करून ताका एनसीपी जी ताका सपोर्ट करतली ती दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक कोणाकूच सपोर्ट करूंक शकनासली. सो ही हॅज क्रिएटेड अ कन्सेन्सस बाय दॅट, बाय शोईंग हीज विलिंगनेस टू रिनन्सिएट. की आपूण आय एम विलिंग टू गिव अप द सीट इफ यू वॉन्ट अ अलायन्स विथ एनसीपी. I feel NCP also does not have a sound argument against him now. To an extent, NCP has been placated by that move of his. So he knows his game, number one. Number two, Dattaram Desai has got a history of having fought the nylon 6-6. And we have a... Dattaram Desai has a largely clean image. Very clean image. Very clean image. And the scenario of SEZs raising their head in Goa in the form of SIRs on the Modi model. तुम्ही जेन्ना मोदी म्हणटात तेन्ना गुजराताक SIR म्हणा, स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट रिजन, विच इज SEZ इन अ न्यू अवतार. ते जर हांगा येतले जाल्यार असल्या लोकांचें रेलेवन्स वाडटलें. डेव्हलपमेंट इज जस्ट नॉट डेव्हलपमेंट इज ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, वेर गुजरात डज नॉट फिगर मच हायर, इट इज डावन. देयर GDP इज ऑल्सो लोअर. सो ते आमकां व्हडलें रेलेवन्साचें न्ही, उलटे आमकां वायट तें फॉर अ टुरिझम. So you are saying Dattaram Desai will damage BJP? I feel that Dattaram Desai is not a lightweight. He is not a nobody. He is a serious person and educated people can endorse him. Okay. No, when you call Dattaram Desai is a BJP, म्हाका एक सांगात ताजे पोझिशन खंय केन्ना बीजेपी खंयच्या काळा भितर आशिल्लें. नो डाउट हातून आशिल्लो बीजेपीन आशिल्लो. तुम्ही म्हणटात की तुमकां डॅमेज करतात ना, ताजे इश्यूज आसा ते वेगळे आसा. ओके. म्हणजे सावथाची कितें ऑलरेडी तुम्ही सामकी ते राजकारण करून हाडली रेजिनाल्डाक तिकेट. माझं रेजिनाल्डाक तिकीट हाडटकीर त्या वटेच्यान चर्चिल अपसेट जालो, सार्दीन तर डेफिनेटली अपसेट जालो. ह्यो सगळ्यो गजाली भितर जेन्ना नरेंद्र सावयकार सायलंटली काम करत आसा, कॉर्नर मिटिंग्स करता, आपल्याला प्रचार करता आनी तुमी झगडटा आपल्या भितर, कशें हँडल करतले? एक म्हणल्यार आतांच सुभाष बाबान एक सांगलां की श्रीपाद नायकान बरें काम केलां म्हणून, आनी MPL एड्स आपली स्कीम कितें आहा ती आपल्या हातून दाखयल्या पटीन. आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जो आसलो तो येवंक बसून ना म्हणलें आनी कांय MPL एड्स करूंक ना. सो आय एम टेकिंग दॅट फॉरवर्ड
की अशें तो म्हणटा हें कोणें तरी थंय आयकलें आनी ताजे खातीर कॅन्डिडेट चेंज केलो. बरें, So आतां change आतां करूंक change जाय. जाल्यार repercussion जाली न्ही? ना नंबर सुभाषबाब हसता थोडी तरी तांकां दिसलें तुमी सांगलें म्हणटकच जालें गोंय म्हणटा विजय बाबा फाटल्यान आसा. एक म्हणल्यार ताणें कॅन्डिडेट चेंज केलो. सो इनकम्बन्सीचो फॅक्टर ना. सेकंडली ते सदांच सांगीत आयल्यात की क्लीन फेस, यंग फेस आनी विदाउट बॅगेज. नाव म्हाका दिसता की रेजिनाल्ड क्लियरली फिट्स द बिल. Although I have not decided whether to support him, I will ask my workers. I'm just This telling is a you. highly political and diplomatic statement. No, I'll tell you. Nobody would believe. Eventually, I may support him, but I have to ask my workers. Nobody would believe. It is a consensus approach. You can't say that हम करो सो कायदा, my way or the highway. आज आम्ही पळयतात केजरीवाल फॉर्म्युला आज आम्ही कितें पळयतात की एकल्या मनशान काल मिटींग घेतली. मिटींग कशी घेता की तो वर्करांक आपयता वर्करांक आपयता आनी आपूण एकलोच उलयता. आनी एक आमी गोंयांत आतां पळयतात. तूं तूं आतां म्हणटा यू वेर म्हाका खबर ना बट गुड फ्रेंड ऑफ चर्चिल. आय एम अ गुड फ्रेंड. यू आर अ गुड फ्रेंड. नाव घेवपाक शकना की काँग्रेस उलयता. You are a good friend. I am a good friend. When you are a good friend, how much damage can Churchill create? See, listen. Everybody knows that BJP, when it is unable to win an election, they go for the first tactic, that is division of secular vote. 7-8 कॅन्डिडेट घालप आनी चिंतप की हे वोट फोडटले आनी आपूण जिखतलो. डायरेक्ट वोट ते जिखूंक शकना, इलेक्शन ते जिखूंक शकना. सो दे नीड द सपोर्ट ऑफ द डिवायडींग फॅक्टर. आय हॅव ऑल्सो सफर्ड लायक दीस. आय हॅव लॉस्ट वन इलेक्शन. अशेंच करून आतां गेम बरी 10 वर्सां जाली तीच गेम वापरतात ते. मातशी स्ट्रॅटेजी चेंज करूंक जाय. ती स्ट्रॅटेजी ते चेंज करूंक पावूंक ना आनी लोकांक ते क्लियर कट कळटा. आतां तूं लेटस्ट जे काँग्रेस लेटस्ट हांव तुका थियरीचे फुडें सांगता. काँग्रेसीचें तिकीट डिसायड जातकर रिएक्शन जालां. रिएक्शन बी साहजीक. एक डेमोक्रेटीक पार्टीन हें सेटअपान जाता. बीजेपीन पसून जाता. झाडवानी तिकीट घेना खूब जाता तें. आतां रिएक्शन कितें की एक बापूय आपल्या चलये खातीर रिबेल जावपाक तयार आहा आनी एक चलो आपल्या बापाय खातीर रिबेल जावपाक तयार आहा. ही आज न्यूज आहा. आतां एक सर्वसामान्य गोंयकार म्हण हांव जेन्ना हो पेपर वाचता ते म्हाका तूं सांग एक बापूय चलये खातीर आनी चलो बापाय खातीर हातून पार्टी खंय आयली आनी स्टेट खंय आयली. हें हांचे फॅमिली फॅमिली राज म्हणटा ते जे बीजेपी क्रिटिसायज करताली ते फॅमिली राज आतां आमकां सोडटले काय, ते कितें तरी डॅमेज करून आमकां तिकीट जिखोवन हाडटले काय, हें आमचो होप आहा. एंड दीस इज बँक्रप्सी. इट इज चर्चिलाक कोणी फुडें घालपाक नाका. आमकां खबर आसा हे सगळे तुमी हें करता पळय न्ही. तुमी घालना चर्चिला मुखार. आमी घालपाची गरज ना. बिकॉज वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट. वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट ऑफ गोइंग. तुम्ही चर्चिलाक पीडब्ल्यूडीची फायली दाखयली ना. कांयच करपाची गरजच ना. पयसुल्ल्यान सुद्धा दाखयली ना फायल. पूण हे जे पळय अविश्वास चर्चिलाचेर दाखयता आनी चर्चिलाक जे भाले मारून भायर काडटात की भायर सर म्हणून ताका खंय तरी आमी भायर काडना. त्या भाले मारून भायर काडटात की हांचे भितरच जाय की खंयच्यान तरी पडलेलो आनी कोण मुखार वचपाक जायना. कोणाचो तरी बळी दिवपाक जाय म्हणून रेजिनाल्डा बापड्या फुडें काडला फाटल्यान. पयर लोहिया मैदानाचेर मिटींग जाता कन्सेन्सस घेवपाक की सार्दिना खातीर तिकेट घेवपाची. आतां परत लोहिया मैदानाचेर सार्दिना बदलपाक फाल्यां सकाळी परत मागीर रेजिनाल्डा हाडपा खातीर ह्यो मिटींग जाता म्हणल्यार हांगा डेट्स जावन गेल्यो आनी लास्ट दिसा धांवत येवन आमी स्कुलां वयर चडटले काय आनी पेपर बरोवपाक. खंय कितें जातलें. तांचो एक होप आसा. एक पळय ते स्वताच्या खंयच्याच आमदारा कडेन कन्सेशन स्वताचे हातून घेवपाची तांचे कडेन कॅपेसिटी ना. कोणाक तरी विजया सारके मनशाक धरपाचे ताका 1-2 मेळ्यार मेळ्ळी. बाकी कोण आमदार आयकना. काँग्रेसीचे आमदार तरी एक प्लॅटफॉर्माचेर बसपाकच कोण तयार ना जाल्यार कोण सांगता ताजे फाटल्यान तरी रावया थोडी तरी मेळ्ळी. ताणी तरी अशी वायट परिस्थिती बिकट परिस्थिती. हाऊ स्ट्रॉंग इज नरेंद्र सावयकर. लास्ट टाइम नरेंद्र सावयकरान ते मार्जिन जे आसा ते ऑलमोस्ट 10,000 हाडले. ताजे उपरांत ही इज वन कॅन्डिडेट हू हॅज बीन कन्सिस्टंटली वर्किंग इन साऊथ. सायलंटली काम करता बट कन्सिस्टंटली करता. जंय बाकीची खंयच्याच पार्टी कडेन ती कन्सिस्टन्सी ना. अशी परिस्थिती भितर हाऊ स्ट्रॉंग इज नरेंद्र. आता विजय बाबा सारखे सुभाष बाबा सारखे म्हाका पॉलिटिकल तशी म्हणजे तशी तू बॅलन्सिंग तशी उलोवपाक कळना. प्रत्येकान आपलो कॅन्डिडेट कसो बरो हे सगळं सांगता. आपली पार्टी कशी बरी सांगता. सो द फॅक्ट इज हांव चिंतता ते पळयता तेणी ह्या भाशेन की येस बीजेपीचे जे ऑर्गनायझेशन जे आसा आनी तांचे आमदाराची संख्या जी आसा किंवा बाकी तेंगे अलायन्सचे पार्टनर आसा बाकीचे हें सगळें पळयतले दक्षिण गोंयांत दिसतालें की पयलीं की जे बीजेपी खूब अजून तरी प्रचारा मुखार आसाच. ओके
बट ज्या दिसाक रिजनल टिकेट डिक्लेअर जाली आतां कितें वाद जावं शकूं कितें जावं तो बट डेफिनेटली ते बीजेपी मुखार ना म्हणलें तरी कारण एज फार एज सालसेट इज कन्सर्न बीजेपी हय इट्स अ चॅलेंज एक जालें. आम आदमीचो विशय जो सावथाक आसा म्हणजे बाबा म्हणटा हांव तेका एग्री आसा की सद्याक तरी जे भुरगे बरे स्वाती केरकर आसा ते असं बरे आसात बट तो एक इम्पॅक्ट आसा थ्रेटनिंग कॅन्डिडेचर हय ना इट्स अ गुड कॅन्डिडेचर बट नॉट अ थ्रेटनिंग कॅन्डिडेचर. सो साऊथ गोवा जे हे आसा पळय इलेक्शन आसा पळय ते इट वील बी स्टेट फायट बिटवीन बीजेपी आनी काँग्रेस दॅट इज फॉर शुअर. आतां त्या विशयाचेर तुमी उलोवप जाल्यार पण म्हाका दिसना की चर्चील एक अजून म्हाका डावट आसा की चर्चील बसतलो काय ना तो म्हाका डावट आसा अजून आसा कळ्ळें न्हू. आनी बसलोय जालो जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसना की ते व्हडले डॅमेज जावचे ना. आतां उदक उलयतना विजय बाबान म्हणलें की एकलो पूत बापाय खातीर आनी एकलो बापूय हय 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 हय. सो काँग्रेस अजून चिंतून भायर सरना फॅमिली राजन अजून भायर सरना एकदा बुद्धी शिकले नंतर. ओके लास्ट विजय बाब सोपयतना युअर कमेंट्स ऑन नरेन सावयकार ओके and your comments on Sripad Naik final. First thing is you have said that he has consistently worked in the south. Yeah. I totally agree with you. He has been so consistent that as chairman of Law Commission for the last 2 years, he has submitted only one report. When his predecessors have 18 So you agree that he was working in No, he was not. He has wasted the post of that Law Commission. He has been an inefficient chairman of Law Commission. He had a cabinet rank status, having staff of 11 people. आता तो MP जावपाक सोदता थंय 2 स्टाफ मेळटलो. गेले 2 वर्सांत ताणें लॉ कमिशन चेअरमॅन म्हणून कांयच कंट्रिब्यूट करूंक ना. फक्त ताणें ताका खासदार कंट्रिब्यूट करचो ना करूंकूच शकना. तो हांगा जो कॅबिनेट रँक घेवन कांय करना तो MP वचून कितें करतलो. दिस इज वन. नाव यू आर टॉकिंग अबाउट आम आदमी. आय जस्ट वन सेंटेन्स आय टेक ऑफ आम आदमी. आम आदमी म्हणटा ते भशेन म्हाका दिसता रेजिनाल्ड इज द ओरिजिनल आम आदमी. There is no better Aam Aadmi than Reginald. So Aam Aadmi party should actually withdraw and support Reginald. This is my feeling. So and to म्हणटा ते भशेन 1-to-1 fight Reginald is Congress's Aam Aadmi candidate. Yes. Okay. म्हाका फायनल सांग रेजिनाल्ड तेजो सोयरून मुद्दो काडला चॅलेंज मातशी डिफिकल्ट जाल्या. नॉट एट ऑल. तशें पळोवपाक गेलें जर जायत एक एंटी इन्क्युमन्सी सार्दिना आशिल्लो पूण सार्दिनाच्या ज्या प्रत्येक मतदारसंघाक वर्कर आसा त्या रेजिनाल्डाक केन्नाच हें जावचें ना. रेजिनाल्डाक लोक कोण सिरियस बेटर कॅन्डिडेट तो सार्दीन बेटर कॅन्डिडेट बिकॉज ऑफ हीज रिलेशन्स विथ द पीपल अँड सो लॉंग ही इज इन पॉलिटिक्स आनी ताणें अशें बारीक अशें हाजेर केलें ना. रेजिनाल्डाच्या प्रत्येक विशयाचेर जे कोणी गोंयकार एग्री जावपाचे आनी बेजलेस एलिगेशन्स कितें उलोवप भुरगेपणान इज नॉट अ मॅच्युअर्ड पॉलिटिक्स. या we are very happy that Reginald has come in. Yeah, very good. एक अंडर करंट आसा जे बीजेपी किंवा काँग्रेस वाल्यांनी म्हणजे अंडर एस्टिमेट करची न्हू कळ्ळें न्हू ते आसा पळय ते कांय दिसांनी दिसतलें आनी इलेक्शन दिसतलें. ओके मागीर थांबया की अल्टिमेटली सगळे जे डिसिसिवनेस उरता तो अंडर करंटाचेर येवन थांबता त्या अंडर करंटाचेरच थांबतात. तुम्ही 3 जाण आयले इतली बरी भशेन एनालिसीस केलें. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.